बाळका जेजुतें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आनी मुखार हांव बरो भुरगो जातां, आनी मुखार हांव बरें भुरगें जातां. तुमच्या जिवितांत तुमी खेदाळपणी हें तुमी म्हळां आसतलें. कांय घरा पोखरीपणां करन, कांय डाडान मारल्या वेळार मम्मी कशीन वचून, वा मम्मीन कांय मारल्या वेळार डाडा कशीन वचून रोडोन रोडोन करून आनी मुखार बरो भुरगो जाता म्हण तुमी म्हळां आसतलें. आतां तुमी हांगासर वडीलां आसात, तुमचीं भुरगीं तशींच तुमच्या सांगाता करता जावंक पुरो. पोरेकलो म्हज्या लागीं म्हणालो, म्हज्या भुरग्यांतय हांव म्हजें बाळपण परत जियेतां. तर आतां बरो भुरगो जावचें म्हळ्यार कितें? तुमकां कळीत आसा, तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात बरें कन्न मागणें करचें, इस्कालाचें लिसां बरें करचें, होमवर्क बरें करचें, संतोशान आसचें, घरांत इल्लीशी कुमोग करची. ही सकड बऱ्या भुरग्याची लक्षणां. तुमी ल्हान आसतना ही लक्षणां तुमच्या थंय आशिल्लीं? थोडीं धानसण स्मायल करतात, थोडीं मिश्यां भितर आसतात. जावं आज आमी भुरग्यां पासो मागचो दीस, आनी आयचो विशय आसा देवाक आनी मनशाक मानवल्लो भुरगो जा. मानवचें, बिईंग प्लीज्ड आमी म्हणटा. जेजून स्नान घेतना देव बाप वयरतान उलयलो आनी म्हणालो, हो म्हजो मोगास पूत, म्हाका तो मानवाला. कोणी एकल्या कडेन आमी उलयतना आमकां एखाद्या वेळार त्या मनशा लागीं उलोवंक खुशी जाता जाल्यार आमी म्हणटा, आय लायक टू टॉक टू दीस पर्सन. वा आमी कोणाय लागीं उलयतना हेरांक आमी लायक जाता. हाका म्हणचें मानवचें, बिईंग प्लीज वीथ समवन. आमकां सगळ्यांक हेरांनी आमकां लायक करीचें, आमच्या विशयान बरें उलयचें म्हणली एक आशा. आज सोशल मिडिया आसा, आमी खालें एक फोटो पोस्ट केल्यार लायक म्हणून एक बटन दामतात. आमी खालें विडियो युट्यूबार पोस्ट केल्यार आमी म्हणटा लायक, शेअर, सबस्क्रायब म्हूण आमी सांगता. लायक आमकां कोणेय पसंद करीचें म्हूण आमी आशेता. आतां हांवें वडोल तुमकां सांगलें, ल्हान भुरगीं आतां डाडान कांय गुजी केलें, मम्मी कशीन धांवतात. आतां मम्मी म्हणटा, पळय डाडान सांगलें करेक्ट. कदळा तांकां कोणा कशीन येचें म्हूण कळना. आजो आनी आजी आसा जाल्यार तांचे कशीन येतात. तांणी हे पोटलून 2 कोंडा टोकून 2 किस दिले जाल्यार भुरग्यांक खुशी जाता. दे फील दॅट दे आर प्लीज्ड. ती आजो आनी आजयेक मानवल्यान म्हूण तांकां भोगता. आनी आमी व्हड जातानाय हें मानवचें, बिईंग लायक्ड, बिईंग प्लीज्ड आमचें तें रुता जाता. ती आमची सायकॉलॉजी. कोण आमचो मोग करता, कोण आमच्या विशयान बरें उलयता, कोण आमची पाडता पुडटा, तांच्या सांगातपणांत आमी आसोंक आशेता. आनी चड तांणी आमकां लायक करीचें, आमी तांकां मानवचें म्हूण आनीक चड आमी बरें करूंक, तांच्या दिश्टीन बरीं जावंक आमी चिंता. पूण अशें हर एका वेळार हर एक कडेन आमी बरीं जावंकूच गेल्यार इल्लोसो संतोश आमकां मेळटा, पूण जायते फावटी आमकां दूख भोंवता. कित्याक म्हळ्यार आमी गरजे भायर, मिती भायर कोणी मनशांक आमी मानवंक गेल्यार तांणी आमकां तांच्या स्वार्थाकच, तांच्या फायद्याकच चड उपयोग करचो एक संभव आसा. आनी हें सामान्य जावन आमच्या संवसारांत दिसून येता. आमी आज मनशांक मानवाचें मात्र न्ही, आमी आज देवाकय मानवाचीं मनशां जायजय. आतां देवाक मानवाचो जायचे जाल्यार थोडे फावटी आमी मनशांचें विरोधपण आमी इल्लेशें बांदून घेवचें पडटा. लुकाच्या वांजेलान जेजू सांगता 12व्या अध्यायांत 49व्या वळीन 12:49 थंय म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. आमी देवाक मानवली मनशां जायचे जाल्यार हांवें म्हळें आमी थोडे फावटी वेगळ्याच रितीन चिंतेचें पडटा. आमी इल्लीशी दाक्षिण सोडीचें पडटा आनी त्या दाळा बरेंपण आसले कडेन इल्लोसो उजो पेट्टा. आमी आमची तत्वां कितें आसात ती आमी केदींच आमी सोडूंक नजो, पूण आमी सडावत कितें करता? जर आमकां फायदो आसा आमी सत्री पावस आयिल्ल्या कडेन आमी धरता. आमची माऊल्यां, आमची तत्वां, इगर्ज मातेची शिकवण, देवाचें उतर वचों पेल्यान. अशें केल्यार आमी देवाक मानवची देवाची भुरगीं जाता. एक उडास दवरया. आमी देवाच्या उतरांक, इगर्ज मातेच्या शिकवणेक, आमच्या तत्वांक आमी चिडकोन रावल्या तर आमचे विरोधी आमकां थोडे फावटी खेणटीत, आमच्या विशयांत दुस्मान काय उलयतीत आनी कितेंय गाळी समेत आमकां येडटीत. पूण तांच्या काळजांत, तांच्या मनांत एक चिंताप आसता, ह्या मनशाक म्हज्यान हालोवंक जायना. हो नितीवंत मनीस, हे नितीवंत मनीस,
तर जालें न्ही. आमी एकच फावटी देवाक इमान वतां आनी सांगत आस आमच्या विरोध्याकी आमी इमान वतां. आनी हें जावन आसा आज आमकां आपोवणें. आमी जेजू कसो पळय आयच्या दिसा शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेजू थंय शास्त्री आनी फारिसांवांक सवालां करनासलो. जावंक पुरो ते व्हडले व्हडले शिकोवणदार थंयसर आसले. ताणें तांकां विचारलें जावंक पुरो हें कित्याक अशें, तें कित्याक तशें, हें कित्याक अशें जावंक नजो. आनी ते कितें सांगतात तें सारकें समजोवंक तो प्रयत्न करतलो. हांव कितें पाती येतां तें हांवें पयलें समजोवंक जाय. हांव एक याजक जाता जाल्यार हांव कित्याक याजक जाता म्हणल्यार हांवें पयलें समजोवंक जाय. याजक पूण कितें म्हण हांवें पयलें समजोवंक जाय. आनी त्या दाळा मात्र हांवें बरो याजक जावंक साध्य आसा. आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबांनी तुमी आवय बापाय जाताना तुमी समजोवंक जाय आवय बापाय जावचें म्हळ्यार कितें, भुरग्यांक वाडोवचें म्हळ्यार कितें म्हूण तुमी समजल्या वेळा मात्र तुमी बरी आवय बापायक जावंक साध्य जाता. आनी जेजू आपल्या 12 वर्सांच्या प्रायरस आपूण कोण आनी आपूण कोण जावचो आसा म्हूण तो समजल्लो. त्या देखून मोरी आनी जुजे देदेसभर जावन ताका सोदून आयिल्लीं तीं एक ताच्या लागीं उलयतात, तो तांच्या लागीं आनीकच उलयता, दुसऱ्यांच उलयता. फॉर एकली स्त्री ह्याच शुभ वार्ता विशयांत आमी उलोवन आसतना ती म्हज्या लागीं म्हणाली म्हजो पूतपणी सुकोवन गेल्लो परतून पाटी म्हाका मेळ्ळ्या वेळार अशीं ताळ म्हणनातलीं कानुनां उलयता जाल्यार ताच्या वेळार हांव ताका हे 2 सोडटी म्हणून. मोरे कशें बगलां आमकां गोत्तू ना. पूण जेजू ताळ म्हणनातलें उलयलो गी आमकां तशें दिसोंक पुरो. पूण जेजू कितें उलयलो तें ताच्या आवय बापायक त्या दाळा त्या घडये समजलें ना, पूण उपरांत तांकां समजलें. हांगासर भुरग्यां थंय आवय बापायची जबाबदारी कितें म्हूण आमकां कळटा. भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक तांकां सर बऱ्यो वस्तू, बऱ्यो संगती, बऱ्यो सवलत्यो, बरें शिकप मात्र दिल्यार पावना. भुरग्यांक व्हड करूंक आमचे थंय देवाची कुरपाय गरजेची. आमी म्हणटा मोरी कुरपेन भरिल्ली आनी तिचे थंय दैवीक जाणवाय आसली. त्या देखून जेजू कितें उलयता तें तिका समजलें. जर आमचीं भुरगीं कितें उलयतात म्हूण आमकां समजनातल्यार देवाची कृपा आमकां आनीकी गरज आसा म्हूण जालें. भुरगीं कितें उलयतात म्हळ्यार केवल तोंडान मात्र न्ही, बगार तांच्या नाट्यान, तांच्या सालीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आमी म्हणटा. ती सांगनासतनाच जायत्यो संगती आमकां सांगतात. तें आमकां समजना जाल्यार आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. कोण एकलो बरयणार म्हणटा भुरगीं आमचीं न्ही, भुरगीं देवाचीं. आनी त्या भुरग्यांक रुपीत करचें काम मात्र आमकां आवय बापायक दिलां. देखून ल्हान भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें एक मिसांव. कालच्या दिसा आमी मिसांवा विशयान नियाळ केलो. कुटुंबांत आमचें मिसांव कितें म्हण आमी नियाळ केलो. त्या देखून आनी हें मिसांव आमी बऱ्यान करूंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. आनी आमी केदाळा आमकां दिल्लें मिसांव बऱ्यान करता त्या वेळा आमी देवाकी मानवता, मनशांकी मानवता. आतां मनशांक मानवता म्हळ्यार प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक आमी मानवता, आमच्या कुटुंबादारांक आमी मानवता. आनी हें मिसांव करता आसतना जायतीं पंथावानां आमी फूड करूंक आसा. आयचो संवसार आमी म्हणटा स्पर्धात्मक संवसार, कॉम्पिटेटीव वर्ल्ड. हांगासर जिखच्या गोड्याक मात्र पेंड मेळटा. आयच्या संवसारांत आमी भुरग्यांक स्पर्ध्याक तयार करता, तांकां तांणी जिखच्या खातीर मात्र आमी तांकां तयार करता गी. वा त्या स्पर्ध्या मुखांतर कांयपणी नवें शिकोवंक मेळटा म्हणल्यार उर्बेन आमी तांकां तयार करता. जर जिखसोच जिविताचो उद्देश जाल्यार आमचीं भुरगीं आयच्या संवसारांत जिवितांत कित्याक सलवतात. कोणी मनीस, कोणी भुरगो बरें शिकून बऱ्या कामार आसा जावंक पुरो, बरो सांबाळ आसा जावंक पुरो, बरें घर बांदलां जावंक पुरो, पूण त्या मनशा वट्टू कोणायकी जियोवंक साध्य ना तर ताचें सगळें तें शिकप, ताचें सगळें तें बरेंपण खंय गेलें. त्या देखून जिखसोच जिविताचो उद्देश न्हय. आमी एक उगडास दवरूंक जाय. इस्कॉलांत पयलें लिसांव शिकयतात, ताचे उपरांत परिक्षा आसता. पूण जिवितांत तशें न्हय. जिवीत पयलें आमकां परिक्षा दिता आनी त्या परिक्षे मुखांतर आमकां जिवीत लिसांव शिकयता. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी जिणी फूड करूंक आमी शिकोवंक जाय. एक काणी तुमकां हांव सांगता. 2 जाण आसले. एकलो मालगाडो मनीस रिटायर्ड आनी एकलो उर्बेवंत एक तरणाटो, एक 30 वर्सां जातीत, काम करनासलो. तांकां सदांय तांणी सकाळीं वॉकाक येचें. आनी एक दीस पाटी येता आसतना थंयसर झाडां विकतले एकल्याक ते पळयतात. आनी तो झाडां विकतलो पळयलेंच हो तरणाटो ह्या तरणाट्याक एक आयडिया येता.
आमी एक 2 झाडां काण घेया, तूं एक काण घे, हांव एक काण घेता. ती दोनी आमी त्या झाडांची वाडावळ पळय आनी खंयचें झाड विक्की वाडोवन बरें फळ दिता पळय तो विन्नर. जायत दोगी घरा गेले, मालगड्यान तें झाड व्हरून लायलें, ताणें ताका इल्लेशें जाय तितलें उदक घालें, इल्लोसो ईट घालो. तशेंच ह्या तरणाट्यांनी झाड लायलें, बरें उदक घालें, जाय जाल्लो बरो ईट घालो आनी कितें पुरा तें झाड वाडोवंक कितें पुरा करीचें तें सगळें ताणें केलें, मस्त ताची जतन घेतली. आनी एक दीस एक राती जोर जगलांनी, जोर वादळ, शिरनारीचो पावस आयलो. आनी दुसऱ्या दिसा उठोन पळयता ह्या मालगाड्याचें झाड तशेंच बरें आसलें. तें तितलें सुबेज दिसनातलें, सोरकेलें बरें दिसनातलें, पूण कांय जाय दिसान तशेंच शाबीत आसलें. पूण ह्या तरणाट्याचें झाड पाळा समेत उमटोन वयर आयिल्लें. आतां ह्या तरणाट्याक मिस्तेर तें म्हूण समजूंक ना. ताणें मालगाड्या लागीं वचून विचारलें, हें कित्याक अशें घडलें? आनी मालगाडो म्हणलो, त्या झाडाक हांवें जाय तितलें उदक घालें, कितें गरजेचें ताका घालें, कितें गरजेचो ईट आलो ताका घालो, आनी ताच्या की चड जाय जाल्यार तुमचो सोदून वच म्हूण सांगलें. त्या देखून त्या झाडान ताची पाळां, उदक आनी ईट सोदून पाळां त्या भुंयत रोंबयलीं. त्या देखून तें झाड खंयच्या वादळाकी हालोवंक ना. पूण तुवें कितें केलें? त्या झाडाक गरजेच्या की चड घालें. त्या झाडान ताची पाळां ताका सगळें मेळटा म्हूण ताका कळीत आशिल्ल्यान ताची पाळां ताणें भुंयत रोंबोवंक ताणें कश्ट घेतले ना. त्या देखून येदेशा धाकट्या पावसाक हें झाड उमटोन वयर पडलें. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी भुरग्यांक जिणी तांचेच तकी आमी रुपीत करूंक सोडूंक जाय आनी आमी वडिलांनी तांकां सांगात दिवंक जाय. अकंपनीमेंट आमी म्हणटा हो एक भौतीक जिविताच्या वाडावळेचो वांटो. आत्मीक रितींनी आमच्या भुरग्यांनी वाडोवंक जाय आनी त्या खातीर आमी आज आमच्या लागींच आमी सवाल विचारूंक जाय, भुरग्यांक जेजूसारशीं हाडचें प्रयत्न आमी कितलें केलां? आमी म्हणटा भुरगीं ल्हान आसतनाच जायतीं तांणी मुखार कितें जायचें, इंजिनियर जायचें, डॉक्टर जायचें अशें वडिलांक पयलेंच तांची येवजण आसात. हांवें हिंदी पिंतूर पळयतालो, तातूंत गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्यांक इस्कॉलांत एडमिशन करूंक फॉर्म हाडूंक तसो बापाय गेल्लो आसा. हें इल्लें चड आमकां चड जालें म्हणून आमकां भोगूंक पुरो, पूण तशे जाल्यार आवय बापाय आसात. आमी म्हणटा आमकां बरें याजक जाय, सुटसुडीत उर्बे मोद याजक जाय, सिस्टरां जाय. तीं खंय तावन येतात? खंडीत जावन तीं कुटुंबां तावन येतात. आनी हें जावन आसा देवाचें आपोवणें. आमी मानता सगळ्यांक देव तें आपोवणें दिना, पूण हें आपोवणें दिल्लें रुपीत करूंक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत एक पूरक वातावरण आमी तयार केलां गी. उडास तरी मोगाच्या भावा भयणीनो, वयल्या टांकींत आसचेंच टॅपांत येवचें. जर भुरगीं वडिलांनी मागणें करचें, वडिलांनी देवाचें उतर वाचचें, वडिलांनी मिसाक वेचें ती पळयनात तर तीं तशेंच तुमचीच देख घेतात. हांवें हें सगळें तुमकां सांगचें न्ही. तुमच्या कुटुंबांत बरो मागण्याचो स्पिरीट आसा, त्या देखून तुमी कश्ट काडून हांगासर मिसाक आयल्यात. जीं कोण ही एक बरी देख दिवंक चुकल्यांत तांकां हांवें सांगचें. पूण तुमी जीं कोण मागणें करतात, मिसाक येतात, पूण तुमी तुमच्या कुटुंबांत घोव आनी बायल जावन, एक आवय बापाय जावन एकामेकाचो मोग करिनात, एकामेकाक विश्वासी रावनात, एकामेकाक मानान लेखिनात, तर भुरगीं तुमकां पळयतलीं आनी तुमची देख घेतलीं. हांव पोर एक दीस एका घरा गेल्लो. त्या घरा वचून त्या कुटुंबाक पळोवन म्हाका भारी एक संतोश जालो. थंयसर दोगां भुरगीं आशिल्लीं, आवय बापाय आशिल्लीं. चेडूं कांय 8 वर्सांचें आसतलें, चेडको कांय 7 वर्सांचो. आनी चेडूं आवय लागीं विचारता, मम्मा हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड? हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड? आनी आवय जाप दिवचे पयलें चेडको म्हणटा, आय नो हू इज मम्मास बेस्ट फ्रेंड. आवय जापता, ओ चेडको काल उलयता काय? आनी ताच्या उपरांत चेडको म्हणटा, मम्मा डाडा इज युअर बेस्ट फ्रेंड नो? डाडा इज युअर बेस्ट फ्रेंड नो? हें आयकून म्हाका कितली खुशी जाली. त्या भुरग्यांनी, ल्हान भुरग्यांनी त्या आवयन आनी बापायन फ्रेंड्सां बरीं आसचें पळयलां जाल्यार जालें ना मोगाचें न्हू हें बागी कुटाम, जालें ना मोगाचें न्हू हें बागेवंत कुटाम. तशें म्हळ्यार तुमी भुरग्यांक पळोवच्या की चड भुरगीं तुमकां पळयतात. भुरगीं तुमी तुमचें तें आसलें तें बरेंपण कितलें बेगीन जिखून धरता तुमी पळया. जर तुमी त्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक तुमी चुकल्यात तर, जर त्या भुरग्यां मुखार तुमी बुरशीं उतरां उलयतात तर, जर त्या भुरग्यां मुखार तुमी हेरांच्यो खबरो उलयतात, हेरांचें नांव पाड करतात तर भुरगीं तुमकां पळयतात आनी हाचो परिणाम तांच्या जिविताचेर वायट रितीन जाता. आनी उडास सोऱ्या मोगाचें न्हू, जेरेमिया प्रवादाच्या ग्रंथांत 13 अध्याय 20 वळींत देव थंय इसारता, देव थंय लायक इसारता, तुज्या ताब्यांत
हांवें एक हिंट दिल्लो तो खंय आसा? तुज्या ताब्यांत हांवें एक सोबीत हिंट दिल्लो तो खंय आसा? देव विचारतलो तुमचे लागीं. हांवें तुमकां 1, 2, 3, 4, 5 आनी ताचे गिसड हांवें तुमकां भुरगीं दिल्लीं. तांचे लागीं तुवें कितें केलें? तुका हांवें एक मिसांव दिल्लें, एक जबाबदारी दिल्ली. तुवें तुजी जबाबदारी कशी पाळ्ळी? आनी देवा मुखार आमी येतना हें लेखपत्र आमी काणयेक वचोंक जाय. तर कितें करचें? पयलें हांवें तुमकां सांगिल्लें शर्मा सुरू करता आसतना, आसताव न्हू हांव बरो भुरगो जाता. आनी बरें भुरगें जावचें सिंपल, आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. बरेंकान आमचें काम करचें, संतोशान आसचें. लेट अस नॉट मेक आवर लायफ कॉम्प्लिकेटेड, लेट अस कीप इट व्हेरी सिंपल. जें कितें जेजून शिकयलां तें आमच्या जिवितांत पाळचें, बरीं जावचीं. आनी कितें सकट बरें करूंक जाता संवसारांत, कितें सकट भुरग्यां मुखार आमी बरें देख आमी दिवंक जाता, ती दिल्यार जालें. लायफ इज सिंपल. आज सावन बरो भुरगो जाता. देखून कोण स्त्री आसा तांकां म्हणा भुरगें जाता, आनी दादले आसात म्हणा भुरगो जाता. आनी म्हजें सांगाता म्हणा आज सावन हांव बरो भुरगो जाता. परतून आमी म्हणया आज सावन हांव बरो भुरगो जाता. देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो बरो भुरगो जाता. आनी बरीं भुरगीं जावंक देव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन.